dignity of this carnival, and the look of the wonderful character and the fireworks of the visitors. With some very Yes, the reactions to dignitaries that are visiting the stall. Well, I think this is their own proposal, ladies and gentlemen. They've been selected from a number of proposals which are there. And this is something for all you lovely people. Let's let them enjoy the Dawn of Carnival Food Festival. You can sit down for this one. Viva Carnival, everybody! Viva! Carnival! Viva Carnival! All right, let's sing now. Hyderabad biryani, famous biryani. Well, again, this was their own composition, the Carnival song, and definitely we're going to be singing and hearing it on the float. It's going to be Trailer, a teaser. Okay, because you want to enjoy the full song, you got to be there for the float parade tomorrow. oh. Yeah, that was the whole idea. All right, okay, definitely I'm going to be there. What about you, lovely people? Are you going to be there for the floats? Yeah! Oh, beautiful. All right. And Aarti, Yeah. are you going to be there also? Oh, absolutely. I'm on the mic. We're going to be welcoming everybody, singing, dancing, and having a wonderful time. Speaking of, Archie is coming up in a very short time, so all the Archie fans, get near the stage, get ready to party with them. Always going to take the flavor of Carnival from this Food and Cultural Festival. The first day, it's fun and joy, frolic. Enjoy.
Food and Culture Festival open. Come on, ladies and gentlemen, big round of applause. कार्निवाल निमित्तान फूड एंड कल्चर फेस्टिवल हो आज आमी हांगा सुरू केल्लो आहा. म्हाका अपेक्षा आहा की कमीत कमी 2 लाख लोक हांगासर हेजो सामेल जातलो आनी हेजो आनंद उठताले. कार्निवाल आमचो फ्लोट जो आहा परेड हो 10 तारखेपासून स्टार्ट जाता. 3 दीस 10 ते 13 खावो पियो मजा करो पण सिर्फ आमचे कल्चर आनी आमचे गोंयकारपण सांबाळून हे आमी किंग मेमो आमचो संदेश दितलो गोंयांत आनी तेन्नापासून 10 तारखेपासून आमचो कार्निवाल फ्लोट्स परेड चालू जातलो. ह्या फ्लोट्स फेस्टिवलाक गोंयचो आनी भायरचो सगळ्या लोकांक हांव परवी दिता, अख्ख्या गोंयाच्या आनी देशवासिया लोकांक की कार्निवालाक बरो सपोर्ट दिया आनी ह्या कार्निवालाचो आनंद सगळ्यांनी लुटचो, सगळ्यांनी घेवचो आनी 3 दीस टेन्शन फ्री 3 दीस एन्जॉय करचो कार्निवालाचो आनंद घेवन आनी गोंयांत एक वातावरण कार्निवालाचें तयार जावचें. ट्युरिजमा खातीर कितलें इम्पॉर्टंट जाता जेन्ना तुमी ट्युरिजमांतल्यान मॅक्सिमम रेवेन्यू येता म्हणून सदांच आसता की हो कार्निवाल म्हणटा तो म्हाका दिसता वर्ल्ड फेमस आमचो गोंयचो कार्निवाल आनी त्या नांवानूच लोक जो अख्खे गोंय पळोवपाक ह्या कार्निवालाच्या नांवान येता. आमची गोंयची ब्युटी, आमची नॅचरल ब्युटी ही सगळ्या लोकांक पसंत पडलेली आहा. गोंय म्हटल्या उपरांत लोक सगळो हे सायडीन पावतात आनी ताजे भितरल्यान आमचे जे हे इव्हेंट्स आसात कार्निवाल शिगमोत्सव हे नंबर 1 बरे आहात आनी ते अख्ख्या देशा भितर आनी वर्ल्डा भितर फेमस आहात. जेन्ना तुमकडे ट्युरिजम मिनिस्ट्री आसा तुमचे कितले प्रयत्न आसतलो असले एक्टिविटीज रावंड द इयर? आमचे प्रयत्न चालू आहा. आतां आमचो कॅलेंडर भायर सरतलो, सगळे इव्हेंट आसलेलो आनी केन्ना केन्ना खंयचे इव्हेंट जाता ते कळटले आनी ताजे भितरल्यान आमकां अपेक्षा वर्ल्डांतल्यान चडांत चड ट्युरिस्ट हांगा येतलो. आतांच ट्युरिस्ट नंबर 1 गोंयांत येता आनी आमचे 15 लाख पॉप्युलेशन आहा. 90 लॅक्स ट्युरिस्ट येता हांगा. 10-12 लाख हांगा फॉरेनर येतात, भायले येतात. असो रिस्पॉन्स आहा. हेच्यान आमकां वाडोवपाक जाय आनी चडांत चड रेवन्यू म्हणटा आमचो ट्युरिजमांतलो आमकां मेळपाक जाय. जीटीडीसी सायडलायन बीन केला तुमी? जीटीडीसी काय ना, जीटीडीसी आनी आमी बरोबर आहात. कोण सांगता आपले चेअरपर्सन हांगा कसले कॉन्टॅक्ट? त्याच्याकडे फंड बी काय आसना म्हणून? सगळे फंड आहा. कितले आतां 200 कोटी ताका दिल्ले आहा. 200 कोटी इन्फ्रास्ट्रक्चर मेजर काम त्याच्या हातान आनी तो करता सगळे कडेन फुडें व्हरता. एक्झाम्पल आयज जेन्ना कालूच एक डिसिजन सुप्रीम कोर्टाचो मायनिंगाच्या विशयान जेन्ना बंद पडटले तेन्ना ट्युरिजम तुमकां कितलो फ्लरिश करपाक? तेजेर म्हाका दिसता चड म्हाका कापराल पण म्हाजे इतले हांव मायन इंडस्ट्री म्हाज्या हातान ना. मायन इंडस्ट्री ट्युरिजम ती सक्सेसफूल करपाक आमी रात दीस वावरतले. आमचो अख्खो गव्हर्मेंट वावरतलो आनी अख्खे लोक हेजे बद्दल सपोर्ट करपाक जाय आनी तो मेळटलो अशी म्हाका आशा. अशें एका वर्सान कितें जाता? खंयचे हे सगळे जे इव्हेंट आहा ते परत जातले सगळे. आनी कितें जाय तुका? अरे आमी जे लोक येतात आमचे ट्युरिस्ट लोक येतात तांकां एक आमी मेसेज दिता तेंची सेफ्टी आनी सेक्युरिटी आमी सारके सांबाळटले आनी दुसरे जो येता आमचो ट्युरिस्ट हांगा तो आमचो अतिथी देवो भव आहा. तेंचे सगळें संरक्षण करपाक आमची ड्युटी आहा. तशेंच फूल कोस्टल बेल्टाचे क्लिनींग बीच म्हणटा एक क्लिनींग आसपाक जाय सारकें ते आमचे स्ट्रिक्टली आसतले. तशेंच हॉकर बी असतात पळय रस्त्याचेर कितें हॉकर जे असतात ते बिचार असतात तांकां बॅन ते म्हणटा आनी थंय कांयच करपाक पावचे थंयच ते दीस पडपा ना. भिकारी लोक थंय दिसचे ना. आमकां जाता तितले ट्युरिस्ट येवपाक बीच क्लिनिंग टेंडर परत ओपन करता रिफ्लोट करता 100% परतो जातलो. केन्ना नव्या बजेट जातलो. आतां सदांच एक प्रॉब्लेम आसले बीच क्लिनिंगचे सीसीटीव्ही कॅमेराचे इशू जाता. सीसीटीव्ही ऑलरेडी काम चालू जालें. एमआर चेअरमॅन सगळं काम चालू जालें. हे 2-3 महिने फुल कोस्टल बेल्टाक जाता. फुल कोस्टल बेल्टाचेर कितलो कॉस्टिंग मातसो टायम लागतलो पण आता स्टार्ट जालें तें काम करपाक. जे पुलीस सांगता थंय लायतले आमी. बीच क्लिनिंग टेंडर जीटीडीसी काडटले काय तुमी? आमी करतले. आमच्या हातान हांव कितें आयज एक इन्सिडंट पेपरान हांव सारको ना. म्हाका कितें डावट आहा तुका? आयज एक इन्सिडंट जाला व्हिडिओ सर्क्युलेट जालो मिरामारचो एका बसींतल्यान एक युरिनेट करता डायरेक्ट रोडाचेर. अशें जे कितें जाता तें आमची ही पद्दत जी आहा पळय रस्त्यार मुद्दा आनी कितें करता ही म्हाका दिसता ओल्ड पद्दत जावची ती थोडी करून आमी तेजेर वचपाक जाय. छाप करून करूं शकना. कळ्ळें तुका? पण हें जातलें. आज तुम्ही आमचे पहिला कोस्टल बेल्टाचे बसीतल्या विंडोतल्यान मुतलो बसीतल्या विंडोतल्यान पण हे ऑफेन्स पुलीस एक्शन घेतली. असले करपाक गोंयांत तर हांगा जे ट्युरिस्ट येतात तेंचो गोंयचो कल्चर गोंयकारपण सांबाळून आसपाक जाय. ना जाल्यार दावडटलो
कांय आयकपाना हें तूं क्लियर सांगता हांव आमचे गोंयचे कल्चर आमचे गोंयकारपण टिकोवपाक असले आमकां ट्युरिस्ट जाय ड्रग्स घेवपी आमकां ट्युरिस्ट नाका ड्रग्स इकपी आमकां हॉटेल नाका पण ना पूण गोंयचो कल्चर कोण आयकना ताका धांवडायतले तेका तेजेर आमची एक्शन आसतली तेणें आज रावता समज जाल्यार गोंयचे कल्चर सांबाळून रावपाक जाय जाल्यार वसा हें 100% जालें पेडण्या कार्नावाल तो कितें जालो जाता न्ही कार्नवाल म्हणटा पळय कार्नवाल जें आहा पळय कार्नवाल आनी शिगमोत्सव हें कार्नवाल आमची परंपरे प्रमाणे चलता हो खंयचो जाती धर्माचे हेजे वयल्यान आमी कार्नवाल करना कार्नवाल आमची संस्कृती न्ही पण कार्नवाल हो आमचो पारंपारीक सण हे आमी हें करतात आनी अख्ख्या वर्ल्डान हें फेमस आसा कार्नवाल म्हणटा तो आमी ट्युरिजम प्रमोट करपाक करतात कारण जे फेमस सगळे कडेन आहा अख्ख्या वर्ल्डान ते लोक येतात कार्नवाल पळोवपाक बी तेजे वयल्यान तो प्रमोट करपा खातीर ट्युरिजम प्रमोट करपा खातीर कार्नवाल म्हणटा खंयचो जाती बाबू रिसेंटली गोवा फोर्डाचे विजय सरदेसायन म्हटलेलें आसा की MGPचो मिनिस्टर कार्नवाल करता आनी तेजो एकलो मिनिस्टराक कार्नवाल करूंक नाका म्हणून तेजें मत आसतलें म्हाजें मत म्हणटा गोवोरमेंटाक सपोर्ट गोवोरमेंटाक जाय तें जातलें आख्ख्या गोंयकाराक जाय तें जातलें काही 4 मनीस उलयतात ते हांव करपाक तयार ना गोंयकाराक कितें जाय गोंयच्या लोकांक कितें जाय तुजे पार्टयेक कार्नवाल नाका तुका कार्नवाल तेज्या कडेन विचार मरे हांवें केलो न्ही पळय 13 तारखेक हांव करतलो सर तुमचें कितें म्हणणें आसा निलेश बाब फंड्साचें कितें सर जीटीडीसी फंड भरपूर दिला भरपूर पावत ना मागीर फंड 200 कोटी मरे पावत ना कोणाक पावना 200 कोटी पावना म्हणाल आमकां एकच जाय आमी 200 कोटी जीटीडीसीक दिला चालू करूया आनी सगळ्या आमदारांक आमी